उभी राहूया. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज ह्या मिसाचो प्रधान याजक सावन बाप रुडॉल्फ पिंटो भेटयतात. आज ताचो बर्थडे, त्या देखून तुमच्या सर्व लागीं कालती विनंती, आयचे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना बाप रुडी खातीर आमी मागचे आनी तशेंच ह्या मिसाक सहा भेटवणी करचे जावन आसात बाप नेल्सन पिंटो आनी प्रत्येक सण ह्या मिसा वेळार बाप रुडी खातीर ताच्या मिसावां खातीर आनी देवान ताका दिल्ल्या त्या आपोण्यांत तेरासण सांबाळच्या खातीर आमी सर्वां सांगाता मागया. देव बरें करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसूं. तुमच्याय सौवे आसूं. सान पेद्रू पागी तरी जेजू ताका खंयच्या कुशीक जाळ उडोवचें म्हूण सांगता. आपल्याच कसुबांत एक सुतारेचो पूत ताका तीत विताना सान पेद्रूक कितें बोगलें जायत आनी असल्या पेद्रूक जेजू उंच उबारता, ताका नांव दिता, ताका पदवी दिता. तरी सान पेद्रू घडये पुटी म्हणल्या बरी तिरासणेन उरना पडटा. बहुशा आमच्या हर एकल्याची जिणी अशीच देवान आमकां कृपा दिल्या पातका विने जियोवच्याक, भाग्यवंतपणान जियोवच्याक. तरी पूण आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी घडयेक पोटी पडटा. उगडास दवरया, पवित्रोत्मो आमचेर आसा, आमचे थंय आसा आनी तो आमकां हर एक घडये पवित्र करता. पूण आमी काळजा म्हणून ताचे हाजीरपण वळखूंक जाय. देखून ही सुवार्ता आनी हो बरो संदेश आयच्या दिसा आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आमी ती विंचलेली म्हूण उगडास करया. आमच्या पातकाची दुखदन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनाची तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगेव सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सुमिया काकू
प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपसतात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, तुमी कोणीय आपणाकच टकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जनार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जन्माय देवा हुजीर एक पिशेपणून ससय. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, बुदवंतांक आपल्याच चिंत्र्यांनी तो संपडावन घालता आनी तांचं पुस्तक परत्यान म्हणटा. बुदवंतांची चिंतना कितली पकड म्हणून सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयांत कोणेय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सकडी तुमचेंच पावलो जावं, आपोलो जावं, केफास जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाची ओडूर. सर्वेस्पराची सवनासा प्रितूम आनी सगळी ताची क्रेस्कार. सर्वेस्पराची सवनासा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रेस्कार. सर्वेस्पराची सवनासा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकार. संसार आनी तांतली निवासी सगळे ताचेच. ताणें स्प्रितूम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका थिरकल दवरल्या. सर्वेस्पराची सवनासा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रेस्तार. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ्ळा. ताच्या पवित्रार पाय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. सर्वेस्पराची सवनासा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रेस्तार.
सर्वेस पोराची जावन आसा प्रितू आनी तांतली सगळी क्रिस्तांव. Alleluia. 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 येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सुमी आनी हांव तुमकां मनशाची पागी करतलो. Alleluia. 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 सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं Veasu. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. एक दीस गेनेसरेत सरोवराच्या तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुनचे खातीर लोकांचो जोमो ताच्या भोंवतणी उरडातलो. तोवळ सरोवराच्या तडीक लागुल्ल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोनीचेर सोडून ती शिमावनची दोन तडी तावन चिकेसे मुखार सुटोवन रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमोंक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तोवळू शिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपाडली आनी जाळां पिंजूक जालीं. तोवळू दुसऱ्या दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन शिमोन पेद्रो जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, मुजे सरशिलो पयस सर, सोम्या हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती विजमीत जाले. तेच परी शिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विजमीत जाल्ले. तोवळ जेजू शिमोनक म्हणालो, भियेनाका, या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक हाडतच सकड सांडून ते जेजूचे पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जर जेजूच्या उतरां प्रमाणे पेद्रून सिमावन जाळ घालूंक नातलें तर कांय ताचे तावन सूख घडती? बिलकुल ना. कित्याक म्हळ्यार पेद्रो मासली पागच्यांत हेळुल्लो मनीस. अनुभव ताका जायतो आसलो, कुटुंबाची व्याप्त ती आनी त्या भायर जाळ गुंड उदकांत घाल म्हूण सांगुल्लो मनीस ह्या मासली पागच्या व्याप्त सोनी
एक सुतारी ताचे कोणो ताचें उतर आयकूनची कांय गरज नासतली वा आयकनातल्यान खंडीत सूख जाते ना. त्या भायर गेनेझारेत सरोवरांत मासली रातच्या वेळार मात्र पाकतले आनी तेय बिलकूल गुंडून न्हय. वेळेच्या देगेन थंयसर तांणी रातच्या वेळार मासली पाकची आसली. पूण हांगासर दिसा उजवाडाकच जेजू म्हणटा तूं जाळ गुंड उदकांत देंवय. पूण पेद्रू जेजूचें उतर आयकता. ताका जानवाय आसली, अणभव आसलो आनी हांगासर अणभव नासलो, जानवाय नासलो व्यक्ती ताका सांगतानाय तो आयकता काय कारण आसा. कालच्या दिसा आमी वांजेल आयकलो. थंयसर त्या लुकाच्या सुवार्तेंत जेजू सिमोनच्या घरा वचून तापान न्हिदल्या ताच्या सासूमाईक गूण करता आनी हें घडीत पेद्रूच्या मनाचेर एक प्रभाव घाल्लेले आसता. आनी दुसरे दीस तो वावर करता आसतना थंयसर आसता आसतना जेजू जायत्या जाणां बराबर येता. लोक म्हणटा देवाचें उतर आयकोनच्याक लोक जेजूच्या भोंवारी आसलो आनी उरडातलो, लोकांची केटीस म्हूण सांगेत. आनी त्या वेळार थंयसर येवन जेजू ताची दोन मागता आसतना नेगार करूंक बिलकूल ताका जालें ना. आनी दोनीचेर जेजू देवाचें उतर प्रगट करता आनी हें देवाचें उतर ताचे प्रभाव घालूंक शकता. आनी तेन्ना ताका बघता हो मनीस सादारण मनीस न्ही, एक श्रेष्ठ मनीस, बहुशा देवाचो सुप्रवादी अशेलें ताचें चिंतप. आनी ह्या चिंतपाक लागून तो कितें जेजू सांगता तें तो करूंक मुखार सरता. ताका खुशी नासली, कित्याक म्हळ्यार सगळी रात ते थंयसर त्या सरोवरांत मासली पागूंक तांणी प्रयत्न केल्लें, कांयच मेळोंक नासलें, कांयच मेळोंक नासलें. ताका देखून बेजार येन दोन देगे काडन तांची जाळां धुतले आनी आतां घरा वचून एक बरी न्हीद काडची असले आलोचनेर ते आसले. आनी तेन्ना जेजूचें उतर केन्ना प्राप्त जाता तेन्ना तो तें आयकता. आनी उपरांत कितें जालें आमी जाणां. थंयसर एक अजापस घडटा. एक व्हडली रास मासलेची जाळांत सांपडटा आनी तें ताका चिंतूंक जायना. आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावलो म्हणटा जायते फावटी आमी चिंतता आमची ह्या संवसाराची जानवाई ती जायते फावटी देवा मुखार आणवी जाता. जायते फावटी आमी चिंतचे आसा ह्या संवसारांत जें कितें आमकां कळीत आसा तेंच सगळें श्रेश्ठ म्हणल्यार एका हंकारान आमी बुडचे आसा. पूण देवा मुखार एक पिशेंपण म्हणून सांपावलाच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. आनी तें उतर हांगासर पेद्रूच्या जिवितांत खरें जाल्ले बरी आमकां दिसून येता आनी तें ताकाय भोगता. आनी तेन्ना आनी त्या घडये तो थंयसर आसलेलो मनीस तो सादारण मनीस न्ही, तो सोमी देवाचो प्रवादी अशें वळखून घेता. आनी केन्ना जेजू थंय देवाक देखता आनी देवाचें हजरपण तो वळखता आनी त्या घडये ताचें थंय आसलेलें तें उणेपण ताका झळकता आनी तो थंयसर दिंबेर पडटा आनी म्हजे सरशिलो पयस सर म्हणलें एक उतर थंयसर उसारता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, मिसाच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें पेद्रूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत कांय वेगळें न्ही. आमी सर्व पेद्रू बरीच. पेद्रू एक मनीस उर्बा आसली, आसक्त आसली, पूण तितलेंच उणेपणी ताचें थंय आसलें. जायते फावटी तो एक भावनात्मक इमोशनल मनीस. तो घडयेन जें कितें देखता तें ताका बदलता आनी आनी आपूण सगळें तुवें सांगलें बरी करता असलें चिंतप ताचें थंय आसता. बहुशा असलें चिंतप आमचें थंय आसात. आमी जायते फावटी एक रेतीर केल्या उपरांत जायते निर्धार घेता आनी आमचें जिवीत बदलूनचे प्रयत्न करता. एक बरो शर्मा आयकत आसतना देवाचें उतर तें आयकत आसतना आमचें थंय बदलावणीची आशा येता आनी आमी त्या दिशेन मेटांय काडटात. पूण ही मेटां जायते तेंपो बाळवणांत खाली थोड्याच दिसांक थोड्याच म्हयन्यांक मात्र उरतात आनी परत अस्कतकाय आमचे वयर एका रितीचें
अधिकार चलयता आनी आमी सुकोवन पडटा. पेद्रूच्या जिवितांत तशेंच जालें. पेद्रूक त्या घडये जेजू म्हणटा पुरो तुवें मासली पागडले आनी मुखार तुका मनशाक पागचें तसलें काम हांव दिता. ताचें नांव बदलता. पेद्रू खडाप म्हणलें नांव ताका दिता, पूण तो बिलकुल खडाप जावन नातुल्लो. बघार आमच्या सालत्या भाशेन सांगचें जाल्यार तो एक भाजी रेव म्हणटा तसलो जावन आसलो, पुकेला मनीस. त्या देखून तो जेजूक नेगार करता 3 फावटी. ताच्या पयलें व्हडलें उलयतलो हांव तुका तुज्या खातीर जीव दिवंक तयार, पूण तो नेगार करता. जेजूचे मिसांव ताका समजना. जेजू आपणाच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयत आसतना तो म्हणटा देगेना पूण हें पुरा उलोवंक वचनाका. लोक तुका राय करूंक चिंतात आनी तूं हें पुरा पिशेपण कित्याक उलयताय. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा मुजेसरशिल्लो पयसर सैताना, हांगासर खडाप आतां थंयसर सैतान. पेद्रूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत कांय वेगळें न्ही. पूण मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा नंतरय पेद्रू कांय बदललो आमकां दिसून येना. तो निराशी जावन फाटी आपणाच्या व्याप्तेक फाटी वेचे आमी वांजेलांत आयकत हांव. पूण केन्ना पवित्रोत्म ताचें तें येता, त्या उपरांत तो फाटी पळयना. त्या दीस पेंतोकोस्ताच्या दिसा जायत्या लोकां मुखार धैर्यान तो जेजूक परगट करता. ते दोळ पर्यंत जेजू विशयांत उलोवंक भियेताले, ते आपणाकच बंद करून रावलेले आसले. पूण त्या घडये केन्ना पवित्रोत्म ताचेर देंवता, तो सगळो बदलता आनी त्या नंतर तो फाटी पळयना आपणास तें रगत व्हरूंच्या पर्यंत. तर मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, पेद्रूचें जिवीत आमचें जिवीत, पेद्रू तें आसलेलें आसकत काय आमचें तें आसात. आमी भावनात्मक मनीस, पूण आमकां आनी पेद्रू तें एक बदलावन एक तफावत आसा. पेद्रूक पेंतकोस्ता नंतर पवित्रोत्म आयलो, त्या नंतर तो बदलता. पूण पवित्र स्नानांत आमी येदोळूच पवित्रात्म्याक घेतलेलें आसा आनी क्रिस्माच्या तिरावण्याच्या संस्कारांत त्या पवित्रात्म्याक आमचें तें थीर केलेलें आसा. ताचें हजरपण आमकां कितलें कळीत आसा आनी ह्या पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी आनी प्रेरणान आमी कितल्या मापान जेजूचे उतरा प्रमाणे ताका साक्ष दिवंक सल्लेले प्रयत्न केल्ले आसा. पवित्रात्म्याक आमचे भितर घेवनी आमी पेद्रू बरी अस्कत जाल्या तर भौशा खंयसर आमच्या क्रिस्ती जिवितांत एक सूख आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. आज आनी एक अवकाश आमकां परत ह्या युकरिस्तांत वांटेली जाता आसतना त्या जेजूक परत मुखामुखी भेटता आसतना ताका आमी सेवता आसतना कशें पेद्रू आपणाचें उणेपण वळखून बदलूंक प्रयत्न केलेले आमी आयच्या वांजेलांत आयकत हांव. तशेंच आमच्या जिवितांत ती बदलावन हाडच्याक आमचें उणेपण वळखून घेवन ताचो संपूर्ण पाटलाव करच्याक जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. Sumya tukati ite hau saukani kemuji tuka adu kita untuk taka suruh deni tuja mukaji muji jivan kilai te pavan पवित्र मानुत्रा तुझा मुझे जीवन किलायते पावन पवित्र मानुत्रा तुझा माका सांबेटो दिता स्वादी तुझे सेवे सुम्या आजाम लाता Sumya tukati ite hau saukani kemuji Hata muka suruh tuka adu kita
दूताका सोडलेली तुझ्या मुखाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या केपूर सुदारदावाक सरस्पोर म्हणून घे. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमताव. जिव्या बावर्तान ताचे पुनर्जिवनपण परगडताव. थेर बरवो शांताच्या महिमेमोंत येन्या कत्रेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dulharansu सर्वेस्पोर सरकारी संसार पडला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराची नावे एका ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हेंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक आल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्थ सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन पापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिचो भोवणीस कळपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवरच्या नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडली उजव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजभोग चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सौभे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शिळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाचनो येवन सोब्रेस्तार सप्टेंबराची 8 तारीख इगर्स माता मोंती सायबिणीचे फेस्त आचरण करता. त्या दिसा हांगासर केवल 2 मिसां आसतलीं. जेजू बाळकाच्या नोवेनाची मिसां आसची नात. पयले मीस सकाळीं 6 वरार आनी 7 वरार कणशो बेजार आनी फुलां अर्पण आनी 7:15 दुसरे मीस प्रारंभ जातलें. उरली नोवेनाची मिसां त्या दीस आसची नात. येवसो आयतार सप्टेंबराची 4 तारीख म्हयन्याचो पयलो आयतार. ह्या देव मंदिरांत सांजेर 3 वरां तावन 6 वरां पर्यंत करेस्पेटीक मागण्या विधी आराधन शिकोवण आसतली आनी उपरांत सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. मोंती सायबिणीचे नोवेनाचे मीस सकाळीं 7 वरार 7:30 वरार आसतलें आनी भुरग्यांक कोण फुलां हाडटात तांणी सकाळीं 7:15 फुलां अर्पण ताजे उपरांत 7 वरार मीस आसतलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सरूबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सहरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून कण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्यो सगळ्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. आमच्या नेणट्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक जेजूक समर्पिया. काम करची तुमी सकता. तुमकां बरी भलायकी कामातळा शांती समाधान. आमच्या पिडेस्तांक प्रायस्त मनशांक जाय पुरती सोंसणीकाय आनी शांती मेळो म्हूण मागया. मागया. ए भगेवन जेजू बाळका तुजी पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका मागणे हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बेरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन बाळका जेजून फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया आनी चड करून आज आमी आयकलें देवान आमकां पवित्र जावन विंचलां आनी मागलां ह्या देण्या खातीर ताका अर्गां दिवया मागया येबो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवाडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तरून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मज स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन वचून येयात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यांनी पोट्या तुका आमी हसिता तुझे नावर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाश लोकदार माता जेजू बाळका इमानुएला मुर्ये बुजरी भूमतलो शिगुणाचे माणिक जालो देवाक मानवून वाडलो पेल्या गरजेन पावलो जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यांनी पोट्या तुका आमी हसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाश लोकादार माता जेजू बाळका इमानुएला मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मुरी आशिर्वादी